Gaviano kitami Navadiami amcha sumya Vandunta bhaktinami Ratsiyami amcharaya Kritya sumyachi Nizai kivichi Mahimatachi Kartam kabizmi Prithvi dinvasta Tachi bodvikai Rastava kanta Tachi bodvantkai Gavyano ekitami Navadyami amcha sumya Vandunta bhaktinami Ratsiyami amcharaya मोगच्छनो सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतीक मोगाचो स्वागत मागता सांजुदाचें पुंतळ पक्षिकेरे बरोसो सांडलेल्या बरोसो दिवचें करीत पुंतळ कित्याक सांजुता देव बरोसो सांडलेल्यांचो बरोसो दिवचो करीत सांत म्हणना वाडला ह्या सांताची मजत मागूंक तुमी हांगासर आयल्यात तशेंच माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदानी तुमी भेटयतात तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता ह्या संदर्भात तुमचे खातीर विशेष करून मागता परगांवांत असलेल्या भाव भयणी खातीर पिडेस्तां खातीर कश्टतल्ल्यां खातीर विविध रितीन कश्टां नश्टां वळख जाल्ल्यां खातीर आमी मागता आमच्या संगाता मेळून तुमी मागा म्हूण विनंती करता आनी भक्तीन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावंक तुमकां हांव आपणे दितां अर्गांत ते संपसूद मिस भेटयता फाबी आनी जेसी मेंडोन्स दोआ खातार जल्मादी संदर्भी एल्टन लायनल मतायस अशा जल्मादी संदर्भी अर्गांसान भेटयता लिओ मोंतेरो आनी कुटाम कुलशेकर अर्गांसान भेटयता शर्लिन डेसा आनी कुटाम बेळमान देवदीन पास्कल फेड्रिक कार्डोजा अचात्म्या मिसिता आलिस कार्डोजा बेळमान देवदीन नॅन्सी डॉयलिन लोबो अचात्म्या मिसिता डेन्सिल गॉडविन आनी ग्लेनिटा डिकुन्ना वसई वेस्ट मुंबई रोजमेरी फर्नांडीस एका बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासोत अर्गां मिस्तिता जुलियट फर्नांडीस आनी कुटाम बेंगलोर कुमटा साठांनी 3 वर्सांच्या जल्मादी संदर्भी जॉस्पिन डिसोजा हिच्या साठांनी 3 वर्सांच्या जल्मादी संदर्भी ऐसी कॉलनी बोरोवली मुंबई अर्गां मिस्तिता डोरिन फर्नांडीस मंगळूरू देवदीन गेब्रियल डिसिल्वा हाच्या 3ऱ्या म्हयन्याचो मरणाचो उडास करून मिस्तिता मारिया ज्योती डिसिल्वानी कुटुंब बोंदेल देवदीन लोबो कुटुंबाच्या आत्म्या बसूत मिस भेटयता लिल्ली लोबो आनी कुटुंब बोळकुंजे देवदीन लुईस कुटुंबाच्या आत्म्या बसूत मिस्तिता लिल्ली लोबो आनी कुटुंब बोळकुंजे हे सर्विरित्या बसूत मागया मसमिस्त मसूद मागया जे कोणा मागतान बसयलांचो उडास कडून तांचे बसूत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं वगाळ भावां भयणीनो पयस्तान परत हांगासर आमी ह्या देव मंदिराक आमी आयल्या आमचो पात्रोन सांत सांजू दुता देवा मरिपात जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत लाभलां ह्या बाबर्तान आमी हांगासर आयिल्ल्या वेळार ह्या देवसुदीन आमकां जेजू आनी एक संदेश आमकां दिता तो जावन आसा संवसारी क्रिस्तकाय आनी सर्गीची क्रिस्तकाय विशयी आमकां तो जाणवाय दिता सर्गीची क्रिस्तकाय हाका उदाहरण जावन जेजू म्हणटा एका क्रिस्त मनशाक सर्गीच्या पिडाराक रिगोवंक भोव सुसड कश्ट मारतले आनी तो म्हणटा एक खरें सुवीच्या बिरडांतल्यान सुलभायन ते पाशार जायत सुवीच्या बिरडांतल्यान एक खरें सुलभायन पाशार जायत बगार एक क्रिस्त मनशाक सर्गीच्या पिडारांत रिगोवंक ताका कश्ट मारतले खंय कित्याक ताचे क्रिस्त कांयच ताचें दन दिरवें
ताची ग्रेस्त कांयच ताचें दिर्वे म्हणून चिंतून नाशिल्लो ग्रेस्त मनीस ताका ही एक आडकळत जावन आसा आनी जेजू म्हणटा आमी सर्गींची ग्रेस्तकाय आमी आपणायजे देखून सो जेजू म्हणटा की परत मुंदारून तो सांगता 8 बागेंत जेजूच्या 8 बागेंत आमकां सर्गींच्या पिडाराक वचूंक जाणवाय आमकां दिल्या आमची ग्रेस्तकाय आमी आमच्या स्वार्थाक आमी उपयोग करिनासतना हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी ती उपयोग करूंक जाय आयल्या कोरोना वरवीं आमकां कळीत आसा कोणूच मनीस ह्या संवसारांत अंतरलेले संवसारीक ग्रेस्तकाय ते व्हरून वचोनात संवसारीक ग्रेस्तकाय हांगाच आमी सोडून वचोंक आसा देखून आमी सर्गींच्या ग्रेस्तकायेक आत्रे घेवन रावया जेजू सांगलें उतरां आमी दृढ करून मनांत आमी दवरया आमचें जिवन हें जावन आसा आमी सखडी पळयणारे आमी जावन आसा ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना जायती आशा आमकां आसा क्रिस्तांक आनीकी चड पुंजेजे म्हण आशा पूण नातल्यांक कांयच ना देवच तांकां आदार पूण आमकां तें देवान कितें दिलां तें आमी हेरां तें वांटून घेवन सर्गींची जाणवाय आमी आपणावया सर्गींची ग्रेस्ताय आमी आपणावया ही एक संदेश जेजू आमकां दिता आसतना ह्या पवित्र मिसाच्या पवित्रा वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया जायती ग्रेस्तकाय आमकां देवान दिल्या ती आमी हेरां थंय वांटून घेतल्या गी वा आमच्या स्वार्थाक आमी ती उपयोग करून आसावंगी हेरांचें बरेंपण आमी पळयलां गी सर ही पदकां आमच्या मतीन धरून देवा लागचें बक्षणें आमी मागया आनी ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी खरेपणी वांटो घेवंक देवाची कुमक आमी मागया एक घडी मौन रावया सर आमची पदकां वळखून आमी घेवया देवा लागचें बक्षणें मागून सांगता आमी म्हणया हांव पदकी सर पवित्रा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यो उसार सांगता मनान चिंतून गुणां अनुसरून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संस्कार मरी सगळ्या देवदूतांक देवभक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Somia kapulta Somia kapulta Krista kapulta Krista kapulta Somia kapulta Somia प्रार्थोया देवा आमच्या बापा धर्मदूतास सांजूता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेले जेजू क्रिस्ताक भवार्थन मानून घेवन तुका आमी वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या पृथ्वीचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचो आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गुरू देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन न्याय कृत्याच्या पुस्तकांतले वाचप सरस्परसो दूत आयलो आनी तो ओपराच्या सिंदूर रुखा पोंदा बसलो तो रूख आबियराच्या वंशाच्या सोवासाचो ताजो पूत गिदियोन मिदियानिता दावन गोव लिपोवच्या खातीर ताका गळ्यान तो मेळटालो संवसाराचो दूत ताका दिश्टी पडलो आनी ताणें ताका म्हळें बोलिश्ट झुजाराच्या सरस्पर तुजे सवें आसूं गिदियोनान ताका जाप दिली म्हज्या धन्या सरस्पर खरोच म्हजे सवें आसा तर हें सगळें आमकां कित्याक घडलें आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्ली ती विचित्र कृत्यां
खंय आसात ताणें आमकां सांगिल्लें सरस्पुरान आमकां खरेंच इजिप्तांतली भायर काडल्यान पूण आतां सरस्पुरान आमकां सांडल्यान आनी मिदियनाच्या अधिकाराखाल घाल्यान सरस्पोर ताचे सरशी गुवन म्हळें वस तुजे थंय आशिल्ले सक्तेन इस्रायल परजेक मिदियनाच्या हातांतले सोडय वय हांव ताका धाडटां गिदियोनान ताका जाप दिली म्हज्या धन्या हांव इस्रायल परजेक कशें निवारूं म्हळें मनासेन म्हजी कुळी भोवूच ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घरांतच हांव सकडा प्रास निमाणो पूण सरस्परान ताका म्हळें हांव तुजे सवें आसतलो आनी तूं मिदियनाचो तांचे मदल्या निमाण्या मनशाचो पर्यंत नाश करतलोय गिदियोनान ताका जाप दिली म्हाका तुजी कृपा लाभल्यानंतर म्हजे कडेन उलयता तो वूंस म्हूण म्हाका कळी जावच्याक म्हाका एक कुणा दी हांवें वचून तुका म्हजी एक काणी काडूंक येसर दया करून आंगोसो वचनाका ताणें जाप दिली तूं पाटी येसर हांव हांगास रावतलो गिदियोनान वचून ताका एक बोकऱ्या पील मारलें आनी एक एफा गोवा पिठांच्यो भाकऱ्यो तयार केल्यो ताणें बोकऱ्या पिलाचें मांस एका दालयेन घालें आनी एका आयदनान कडी ओतली आनी हें सगळें सिंदूर रुखा मुळान हाडून देवदूता मुखार दवरलें तेन्ना देवदूतान ताका म्हळें मांस आनी भाकऱ्यो घेवन ह्या कडपाचेर दवर आनी कडी ओत गिदियोनान तशेंच केलें सरस्वराच्या दुतान आपल्या हातांतली बेतकाठी मुखार हाडली आनी तिचे तकलेन मांस भाकऱ्यो आपडल्यो तेन्ना कडपादान उजो भायर सरलो आनी ताणें मांस आनी भाकऱ्यो ग्राशिल्यो पूण सरस्पराचो दूत गिदियोनाच्या दोळ्या मुखलो दापयस जालो ह्यो सरस्पराचो तूं दूत म्हणून गिदियोनान समजतच ताणें म्हळें हाय सरस्परा देवा हांवें सरस्पराच्या दुताक मुखार म्हळी पळयलो सरस्परान ताका जाप दिली शांती तुजे सवें आसूं भियेनाका तूं मरचो नाय गिदियोनान ते सुवातेर एक वेदी उबारली आनी ताका सरस्परस शांती म्हूण नांव दिलें देवाचें उतर ये देवाचे वडोपकार सर्वेश्वर आपले परचे समाधानाचे उतार सांगता सर्वेश्वर आपले परचे समाधानाचे उतार सांगता सर्वेश्वर कितें सांगता ते हांव आयकतलो तो समाधानाचे उतर सांगता वय आपले परचे आपल्या भक्ता आनी सगळ्या काळजान दाशीची परतल्या शांती पाटयता सर्वेश्वर आपले परचे समाधानाचे उतार सांगता मोगानी विश्वासीपण एकामेका भेटता नीत आनी शांती एकामेका आराम धरता
विश्वासीपण भूमींतले उपसतले नीतिवंतपण सरकारता नादर करतले सर्वेस्पर आपले पाचे समाधानाचे उद्धार सांगता सर्वेस्पर आपले पाचे समाधानाचे उद्धार सांगता हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कितलो वरतो ख्रिस्त जेजू ख्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाय वरवीं तुमकां ख्रिस्त करच्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवंत मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. तो जेजू आपल्या शिष्यां लागीं म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगतां ख्रिस्त मनशांक सर्गेच्या राजांत रिकोंक कठीण कश्ट मारतले पण तेन्ना हांव सांगतां एक खरें तरी सुयेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत पूण ख्रिस्त मनीस सर्गेच्या राजांत तितले ससरायन रिगसोना. इतलें आयकून ताचे शिश्य तटक्क जाले आनी म्हणाले तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें. जेजून तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्वसंगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो आमी पळय सक्कट सांडून तुजो पाटलाव केला आमकां तर कितें मेळटलें. ताका जेजून जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगतां नव्या जिवेतान मनशा पूत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केले तुमी बारा सिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या बाऱ्या कुडयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार भाव भयणींक आवय बापायक भुरग्यां बाळांक आनी भूंय भांट सांडल्या ताका 100 वांट्यांनी पाटे मेळटले आनी तो सासणीक चिवी जोडटलो. पूण सबार जण पयले आसा ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसा ते पयले जातले. देवाचे उतर हे वागणी तुका ख्रिस्त. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो हेजे सुवातेंत आयकल्लें उतर ग्रेस्त मनशांक सर्गीच्या रासांत रिगोंक भोव कश्ट मारतात म्हण. तर ग्रेस्त मनशांक ग्रेस्तकायक सर्गीचें राजत नागी संवसारी आसलेलो मनीस ग्रेस्त जावंक अशें येता न्ही. कांय दुबळो आसा जाल्यार ग्रेस्तकायची स्वप्नां पळयता. कांय ग्रेस्त मनीस आसा जाल्यार आनीक एक ग्रेस्तकाय जोडच्या विशयान चिंता. पूण ताका सर्गेचें राज ना म्हणून भोगुल्लें जाल्यार तूं ग्रेस्त जावंक अशें येतोय आनीक एक ग्रेस्तकाय जोडूंक अशें येतोय. दुबळे मनीस कांय तरी ग्रेस्तकाय जायचे म्हणून लॉटरी टिकेट काडटात. आमच्या कर्नाटकान पयलीं आसली राज्य लॉटरी आतां ना केरळांत आसा केरळाक राज्य लॉटरी म्हूण आसा ती काडटात. कांय हांव ग्रेस्त जायचें म्हूण कांय थोडे बरें शिकतात बरें काम सोदतात बरें कामाक लागून ग्रेस्त जावंक अशें येतात. कांय थोडे बिझनेस सुरू करतात वयवाट घालतात वयवाटावर वयवाट करना कांय ग्रेस्तकाय जोडूंक प्रयत्न करतात. ग्रेस्त मनीस आसले आणखी चड इन्वेस्ट करतात आणखी चड ग्रेस्त जावंक अशें येतात.
अंबानी तसले रिलायन्स अंबानी न्ही गे विप्रो तसले रतन टाटा तसले इन्फोसिस तसले व्हडले व्हडले मनीस आणखी वहिवाट करतात. म्हणजे मग अशा भाव भयणीनो ग्रेस्तकाई तुजी ग्रेस्तकाई सर्गीचें राज्य जोडोवंक बिलकुल अडकळणी उडा आसता मनीस. ग्रेस्तकाई सर्गीचें राज्य जोडोवंक अडकळणी. एका बसाच्या ड्रायव्हराच्या सिटीच्या पटल्यान एक बरं येयल्लें आसा. हांवें वाचलें बसार वेताना ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ ಕನ್ನಡಾನ್ ಬರೆಯಲೆ ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ ಬಡವನಾಗಿ ಸಾಯುವುದು दुरदृष्टकर म्हळ्यार दुबळो जावन जल्मोवचें सहज कित्याक म्हळ्यार आमी जल्मतना कांयच हाडून येना विणगी कांयच ना न्हेसूंक उस्तुरी ना कांय ना सुटकेस हाडून येताय आमी जल्मतना आं ना न्ही सुटकेस कापडां ब्रश पेस्ट तांदूळ सामान हाडून येता ना कलीत तेंचें बडवनागी दुबळो जावन जल्मोवचें हांवें पूण दुबळो जावन मरोंक नजो क्रिस्त जावन जल्म मरोंक जाय कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका धाडटाना बेश्टे मातयेचे बोंबे करून धाडूना शोकेजीन दवरूंक देवान म्हाका धाडटाना संवसारांत बेश्टे कांय तरी एक वस्त करून धाडूना देवान म्हाका जाणवाय दिल्या बुदवंतकाय दिल्या देखून तालेंताच्या वेपारीन जेजो म्हणटा पळया 10 तालेंतां आसुल्लो आनीकी चड 10 तालेंतां जोडता 5 तालेंतां आसुल्लो आनीकी चड 5 तालेंतां जोडता 1 तालेंत आसुल्लो मनीस पूर्ण दवरता आनी तो दीस येताना तो म्हणटा तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा तूं ओपी नातले कडेन लुंताय तूं नातले कडेन आरयताय म्हूण हांव बरें जाणा देखून तुवें दिल्लें तालेंत हांवें मातयेंत पूर्ण दवरलां आनी तो वळू दोनी कितें म्हणटा नसत्या आनी आळशी नौकारा नसत्या आनी आळशी नौकारा म्हजो दुडू कित्याक तुवें वायवाटाक घालूनाय तूं जाणाय हांव कठीण मनीस हांव ओपी नातले कडेन लुवतां हांव नातले कडेन आरयतां म्हूण तूं बरें जाणाय आनी हें जाणा आसुनी तुवें म्हजो दुडू कित्याक वायवाटाक घालूनाय कित्याक बिजनेस करूनाय कित्याक तुजी तकली आठवनाय कित्याक तूं ग्रेस्त जावनाय कित्याक दुबळो जावन तूं रावलाय देखून आमी दुबळी जावनूच रावंक नजो आनी दुबळी जावन तूं आमी रावल्या जाल्यार हेरांचें मागून तूं आमी खाताव जाल्यार थंय सर्कींचें राजा वचना गॅरंटी कित्याक म्हळ्यार तुजें प्रयत्न तुवें करूनाय तुजे कश्ट तुवें काडूं नाय तुजी तकली तुवें आठोवनाय तुजी दाव तूं दावोंक नाय तुजें झूज तूं झुजोवंक नाय देखून जायत तसो मुकूट तुका मेळचो ना स्वस्थ देखून पळया सर्गीच्या राजांत ग्रेस्त मनशांक मात्र सर्गीच्या राजार इगूंक कश्ट न्ही दुबळ्यांक कश्ट आळशी मनशांक काम करनातल्यांक जोडी नातलेल्यांक आनी मेळ्ळेले ते घेवन पळय मेळ्ळेले आसले ते ओगडायतल्यांक 500 रुपया दिसा सांबाळ मेळ्ळो जाल्यार 600 रुपया 100 रुपया येता जाल्यार तो सर्गीच्या राजा येता तोय वचना ताणी एम कोटाक तेचे गॅरंटी 600 रुपया सांबाळ काडून घेवन 800 रुपयाचे पी येता जाल्यार तो सर्गीच्या राजा वचना तो दुबळो म्हणून सांगीत जाल्यार हांव दुबळो 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 तो सर्गीच्या राजाक वेता म्हणली गॅरंटी ना तुजी दुबळी गाय सर्गीच्या राजा वचोंक लायसन्स न्ही तुजी ग्रेस्त गाय सर्गीच्या राजा वचोंक अडकळणी कळ्ळें गे पूण तुजें बरें जिवीत आसा पळय तें सर्गीच्या राजाक वचोंक एक परमीट जावन पावता तुजें बरेंपण तूं कितें बरें करता ह्या संवसारी जिवितांत तें बरेंपण घेवन तूं सर्गीच्या राजाक वेताय म्हणल्यार सतायची सुवार्थ आमकां दिता पळया हे ग्रेस्त मनशाच्या वापारींत हे ग्रेस्त मनीस आसुल्लो ग्रेस्त मनीस तुमी जाणात होय गी ताचे लागीं व्हडलो बंगलो आसुल्लो वस्तू आस्त आसली वस्तू कारां आसलीं बसां आसलीं पुरां आसलीं जायते जाण येताले खाताले जेवताले जेजूच्या वापारींत कारां बरां नात न्हू पूण हांव सांगचें जायते जाण येताले वेताले आनी जायतीं गम्मतां पार्ट्यो जातालीं वय गी ताच्या घराच्या बागलार गेटी मुखार एकलो भिकारी लाजर मनीस थंयसर कोडांनी कुसोन गेल्लो कोडाच्या रुवांनी कुसोन गेल्लो रेंदी देंवताली गायांत रेंदी देंवताली गाण पडलेली गेटीच्या बागला थंयसर आसुल्लो आनी ताची रुवां पेटे लेवताले पेटे लेवताले पळया तसो जाल्यार कठीण संदिग्ध परिस्थितींत तो ते गेटी लागीं आसुल्लो आनी ह्या रावळेरांत खावन जेवन उडयल्ली आडाचे कुडके
मासाच्यो ओबाच्यो पडी तो चिवोन आसलो थंयसर. पूण हो मनीस व्हडल्या खंयच्या मर्सिडीस बेन्जार आनी व्हडल्या खंयची पुरो गाडयो आसात पळय तातूंत भायर भितर वेतालो जाल्यार ह्या मनशाचेर तांकां दिश्ट पडोवंक ना. पळया दोळे आसून कुर्डे जाल्लो मनीस तो ग्रेस्त मनीस, कान आसून केप्पे जाल्लो तो, हात आसून हातनातले बरी, पांय आसून तोंटो जाल्लो मनीस तो. पळया आनी त्या सुवार्थेंत देवाचें उतर म्हणटा ग्रेस्त मनीस मेलो. ता कितें गेलो? फ्रिजान दवरलो गे, फ्रिजान दवरलो, मास्कन गेलो. पुरलो. पळया ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका पुरलो. आनी लाजरी मेलो. ताका कितें जालें? ताका आंज मोडून आनी सर्गी उखलून व्हेलो. पळया हांगासर पळया लाजर तो सैमान दुबळो न्ही, सैमान दुबळो मनीस न्ही तो, सैमान ग्रेस्त आसलो. कोण? लाजर. ताका खोड लागलें. पळया खोड लागलें अचानक. ताका कुटुंबांतलो भायर गेलो, समाजांतलो भायर गेलो. ताच्या हातान तट्टें दिलें आनी बेत दिलें, खांपीण दिली. रुवां सडत गेली. ताणें ताची कोणी जतन काडूंक ना, ताका कोणी वखद करूंक ना, ताका कोणी लागीं काडूंक येवना. ताच्या बायलेन जावं दी भुरग्यांनी भायर गेलो. ताका कशें पळय कोरोना पिड्या येताना, सुरू कोरोना पिड्या येताना परगांव तो आयल्यार घरचीं बागलां काडनातलीं. तूं वच क्वॉरंटायन राव, सुमार गुण जाल्या उपरांत 15 दीस रावल्या मागीर ये म्हणटालीं. म्हळ्यार आनी कोणाक पळय कोरोना लागला तो घोव जावं दी, बायल जावं दी, भुरगें जावं दी, दूद जावं दी, पूज जावं दी, ताका पयशे इल्ले कुडान घालून बी घालतालीं आनी तट्ट्यांत जेवण भितर दितालीं. वय की तशेंच कोड लागिल्ल्या मनशाक करचें आशिल्लें. आनी हो लाजर तसल्या परिस्थितीक ताका लोटून घाल्लें. ताणें दुबळीकाय जोड घेतिल्ली न्ही, त्या दुबळीकायक ताका लोटून घाल्लें हय. आनी तो दुबळीकायन वळवळून पिडेस्त जावन कंगल जावन असायकपणान तो मेलो. असायकपणान मेलो आनी ताची जतन कोणी करूं ना. ह्या ग्रेस्त मनशाक दैत्य आशिल्लें, ताका आस्पत्रेक घाल येते आशिल्लें, ताका खंय क्षेत्रान दवर येते आशिल्लें, ताची गाय क्लीन करची करोवची सकत ताका आशिल्ली, पयशे पुरो आशिल्ले, पूण ताणें करूंक ना. आनी पळया हेमकोंडा गेल्ल्या त्या ग्रेस्त मनशाक लाजर दिसता थंयसर सर्गीच्या राजांत. आनी हो ग्रेस्त मनीस कितें म्हणटा अब्राहम बापा लागीं, अब्राहम बापा हांव हांगासर उज्यांत वळवळटा, म्हाका तान लागल्या. लाजराक सांग उदकांत एक बोट बुडोवन त्या बोटाची एक तेमेटी उदक म्हज्या जिबेर सोडूंक सांग. आनी कितें म्हणटा अब्राहम बापू, तशें जायना. तूं हेमकोंडांत आसा, आमी सर्गांत आसा, तुमच्या आनी आमच्या मदें व्हड कंदक आसा, तें जायना. तर तो म्हणटा म्हज्या गांवांत म्हजे भाव आसात, आणकी ते असलेच मर्जेचें जिवीत जिवन आसात. दोळे आसून कुर्डे जाल्यात ते, आतां आसून आतनातले बरी आसात, तोंड आसून मोने जाल्यात ते, पांय आसून तोंडे जाल्यात. लाजराक संवसारांत धाड आनी तो तांकां सांगूं दी. आनी ते हांगासर येनासतना येनातले बरी तो तांकां सत्राय दिवं दी. अब्राहम बाब म्हणटा आळे बाबा, तुका थंयसर याजक आसात, तुका थंयसर प्रवादी आसात, तुका थंयसर देवाचें उतर आसा, थंयसर मिसाचें बलिदान आसा, बरे बरे शर्माव आसात, बऱ्यो बऱ्यो रेतीऱ्यो आसात, नोवेनाची मागणी आसात, भक्तीपणाच्यो करण्यो आसात, ते सगळे संवसारांत आसा. आनी ते कितें आसा? सर्गेच्या राजा येवच्या खातीर आसा. देखून थंयसर ते पाळून दीत. याज कितें सांगतात, प्रवादी कितें सांगतात तें पाळून दीत. देवाचें उतर कितें आयकतात त्या प्रमाणे जिवन दीत. सर्गेच्या राजाक आरामायन ते पावतात. पूण तो म्हणालो ते कोणी आयकनात, ह्या जाग्याचे कोणी आयकना, शर्माव कोणी आयकना. इगर्जेक येतात, बरें बरें वचा बांदतात, बरी बरी भांगर घालतात, बरी बरी कापडां घालतात, बरे बरे वस्तू न्हेसतात, बऱ्या बऱ्या गाडयेन येतात आनी बांकार बसतात, शर्माव सांगतना न्हीद काडटात. आयकना. देवाचें उतर कोणी पाळिनात, देवाचें उतर कोणी वाचिनात. तांकां न्यूजपेपर वाचूंक तूं पुरसोत मेळना आनी देवाचें उतर वाचूंक मेळटाय. आनी तो वळू अब्राहम बाब कितें म्हणटा पळया, जर तर ते प्रवादी कितें सांगतात, याजक कितें सांगतात, प्रवचन कितें सांगता, शर्माव कितें सांगता ते आयकनात जाल्यार
लाजर असून सांगल्या रे आयकना. न्ही 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 कोणी मेल्ल्यान तो जिवंत जावन वचून सांगलें जाल्यार ते आयकतात म्हणालो. मेल्ल्यांतलो जिवंत जावन उठून जेजून सांगलीं उतरां न्ही कितले जाण आयकतात पळया. आनी तसं जाल्यार मनशांक सर्गेच्या राजांत रिगोवंक साध्य ना. कोण पळय दारूण काळजाचे आसात, हंकारी आसात, गर्वी आसात, आपूण ग्रेस्त, आपूण हंकारी, आपूण दुडवादीक म्हणून बट्ट उलोवचे आसात, तांकां सर्गेचें राज्य बिलकुल साध्य ना. देखून 8 बागींत मातेवाच्या वांजेलांत पळयतो 8 बागींत आपूण अंतस्करणी दुर्बळी, पयशांत दुर्बळी न्ही, क्रिस्तक्यां दुर्बळी न्ही, आपूण अंतस्करणी दुर्बळी. सर्गीचें राज्य तांचें. आपूण अंतस्करणी ग्रेस्त आसो न्ही, ग्रेस्तकाय आसो न्ही, व्हडपण आसो न्ही, वैभव आसो न्ही, पदवी आसो न्ही, जर तर हांव अंतस्करणी दुर्बळ आसा जाल्यार सर्गीच्या राजांत म्हाका प्रवेश जावंक साध्य आसा. सर्गीचें राज्य तांचें. तूं दुबळो आसो न्ही, ग्रेस्त जाशी जाल्यार, हंकारी जाशी जाल्यार, ताचें नांव पाड करशी जाल्यार, वा ग्रेस्त आसून तूं हंकारी जाशी जाल्यार, कोणाक कुमो करनाय जाल्यार, तुजेंत तूं भितर घालून तूं आरामशे जिवी जियेताय जाल्यार तुका सर्गेचें राज्य तितलें सुलाभ ना. हे खरें खरें म्हळ्यार गोत्ता न्ही कळ्ळें. मोट्टे वणटे कॅमल तें खरें एका सुयेच्या बुराकान सुई जाणां उस्तूर शिंवची, डब्बांनी सुई डब्बान गुणी शिंवची, उस्तूर शिंवची सुई जाणां तो बी त्या सुयेच्या बुराकांतल्या रिगत आमकां एक सूत घालूंक जायना सुयेच्या बुराकान न्ही गे. थोडी पटी अशें करता वयर सकयल सुयेच्या बुराकांत सूत वचना न्ही गे. अशें करून पळोवन वयर सकयल तोंडान घालून चिड्डून गे वारी कश्ट. तसो जाल्यार बुराकांतल्यान हे खरें पाशार जावंक जायत म्हळ्यार पळया. पूण ग्रेस्त मनीस म्हळ्यार पयशांत दुडवांत ग्रेस्त न्ही, काळजांत हंकारपणान ग्रेस्त काय आसलेलो मनीस, हेरांचे कश्ट पळोवंक सकनातलो मनीस, हेरांक कुमो करूंक सकनातलो मनीस तितल्या सुलाभेन सर्गेच्या राजांत वचना. देखून जेजू म्हणटा आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा. कोण पळय कालतो आसा तो वर्तो जातलो, कोण निमाणो आसा तो पयलो जातलो. देखून तुवें कालतेपणांत सर्गेचें राज्य जोडूंक प्रयत्न करीचे. 8 बागी भोव अपुरब्याच्यो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात बागी, आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात, पेल्या पासून रुदान करतात, नितळ मनाची, ती सगळीं सर्गेच्या राजा भितर रिगोवंक शकतात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आयची सुवार्थ आमी आयकतना आमचे जागी इल्ली म्हण ग्रेस्त काय आसा, दुबळी काय आसा, ग्रेस्त काय आसा ना म्हण ना. पूण ती दुबळी कांव जावं दी, ती ग्रेस्त काय जावं दी, ते सर्गेचें राज जोडच्या दिशेन आमी वापरूंक जाय. आमचो अहंकार, आमचो गर्व, आमचें माट्ट, आमचें व्हडपण सर्गेच्या राजा वन पायना. उडास दवरा. पदऱ्यापन प्रस्तावांत म्हळ्यार प्रस्तावानांत कोरोना पिडेंत व्हडले मनीस मेले, करोडांनी आसले मनीस मेले न्ही गे. केले कितले पयशे आसून खंयचे फायदो. सर्गेचें राज जोडूंक शकना कळ्ळें गे. तशें पयशे दिवन सर्गेचें राज जोडतले जाल्यार येदोळ व्हडल्या मनशांचे अंबानीचे आनी परत सर्गेचें राज थंय जातें कोण ना. येदोळ तो थंय बंगले बांदून दवरते कोण ना. तशें जायना सर्गेचें राजांत. सर्गेच्या राजांत तुजें बरेंपण मात्र तूं व्हरत वेताय. देखून उडास दवर म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी. देवाचे उतर स्वस्थ म्हणटा तुजें कालतेपण, तुजें सादेपण, तुजें बोळेपण, तुजें पेल्या थंय उदारपण, पेल्या थंय तुजें बरें मन, हें सगळें सर्गेच्या राजाक व्हरून पायता. आनी हें बरें करतल्यांक देव म्हणटलो उजव्याक आशिल्ल्यांक हे म्हजो बापाचो आशिर्वाद पडल्यान हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणयल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव बंदेंत आसलो वा पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी भेट केली. पळया ते जावन आसात बऱ्या मनाचे मनीस, उदार मनाचे मनीस, हेरांक कुमक करचे मनीस, ग्रेस्त आसो न्ही, हेरां थंय दयाळ जावचे, खलते जावचे, बळे जावचे मनीस. आनी गर्वी आसात, हंकारी आसात, ग्रेस्त म्हण चिंतले, व्हडपण चिंतले मनीस आसात. देवा सायडीक तसल्यांक जेजू म्हणटलो म्हजे सरसिले पयस सरा तुमी,
शिराप पडलेल्या न्हू कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिवं ना, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिवं ना, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोंक दिवं ना, हांव बंदेंत आसलो आस्पत्रेंत आसलो तुमी म्हजी भेट करूं ना. केदाळा सोम्या पळया हे सवाल दोगांनी म्हणले, उजव्याक आसले दाव्याक आसले न्ही. केदाळा सोम्या आनी जेजो जाप दिता जे कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भाव भयणी केलें तेंच तुमी म्हाका केलें. एक कप शेळें उदक तुमी एक तानेल्ल्या मनशाक दिशात जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुका सुख वचना, सर्गेच्या राजान एक सीट बूक जातली. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो तसलें जिवीत जिवंक एक क्रिस्तांवपणाचें तसलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. मोगाच्या नादान भरू मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिल्ले दोन दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान भरू मोगाच्या रावान पेटो हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगान त्यो. म्हज्या बगाळ भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पुत्र देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या तंतें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र पिछादावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मता सांजुदान आपणाक आपणायलेल्या जेजूच्या मगान बरोवन ताची सोडवण परगटोवंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तीस सोडवण आमकांय आमच्या आयकाळाच्या मनशां कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ह्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा सर्वेस्परा आमच्या देवा देहीन बसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्रांनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची गुणां जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशां पुरगट करच्याक तुवें ती धर्मयुद्धाच्या बुनयादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गीत तुका जय सर्गीत तुका जय सर्गीत तुका जय 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 सर्गीत तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय सर्गीत तुका जय 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 सर्गीत तुका जय. बाबा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्रत्म्या आदारणी देणी पवित्र कर्मणा आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशन कस मरून सुविचार ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वचूंक तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण सुद्दां निकाल्स घेतली तुका नव्या दिन वचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत पदकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें बरावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थ सोगुट बरगठुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोकले दुखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडन रगत सुटल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस दुर्मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजी इश्टगती नंतर येयल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरी देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवंसूचे भाग्यवंत धर्मदूतां भाग्यवंत देव आनी सर्व कडी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना संगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्प्रा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशानात रेखतलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुज्या अपोस्तलांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्तचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय आमकां सुगोत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. 「
पळया जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितरूनचें म्हाका पावना पूण ज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता ये बेगी म्हूण लारेन मागता ये तूं सोम्या परता. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता ये बेगी म्हूण लारेन मागता ये तूं सोम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारू घडून रावला तुझे घरी येऊन रावला काळजा दारू घडून रावला नाचतो करया पिडारा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा ये मोच्या काळजान स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी म्हूण लानेवन मागता ये तूं सोम्या परता. प्रार्थोया. भोव मगळा बापा भाग्यवन जोता देवाच्या जैत्या मरणा बसोत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मगान आनी समेत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. बशया मुगे भाव भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगसो स्वागत मागता. सांजुदाचेर विस्वास पतीनी दवरून व्हडा मोगान तुमी हांगासर आयल्यात. आयताराची मिसानांत तुमी जाणांत आमच्या दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांत आयताराची शेनवाराची मिसानांत आनी मंगळारा आमकां हप्त्या मदें मिसां आसात. नव्यान मंगळाराचें जाल्ल्यान ह्या हप्त्या मदें जावच्या नव्यानाच्या मिसांक येवंक तुमकां उलो दिता. कित्याक म्हळ्यार येवच्या शेनवार आयतारा मिसां आसची नात 30 तारखे मसोर म्हणून डीसीन ऑर्डर दिला तुमी जाणांत. देखून मंगळार हो दीस पवित्र दीस ह्या पुंतळाक हांगासर ह्या नव्यानाच्या मिसां वांटेली सावन जेजूची बेसांवां आनी सांजुदाची मजत जोड घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. कुमगाराच्या त्या सक्रामेता मुखांतर आत्मीक खाण सेवन कुडीची आत्मीक भूक थांबोवंक तुमकां ह्या मुखांतर साध्य जातलें. देखून व्हडा संख्यान मंगळाराच्या मिसाक नव्यानाक येवंक तुमकां उलो दिता. येवच्या मंगळारा सकाळी 9 वरार नव्यानाचे मीस उपरांत नवेन ताच्या उपरांत सक्रामेताचें आराधना आसा. ह्या वेळी पिटेस्तां पासून विशेश करून मागतल्या कश्टतल्यां पासून मागतल्या भुरग्यां पासून मागतल्या आनी विविधेत्सवां खातीर मागतल्या व्हडा संख्यान ह्या नव्यानाच्या मिसांत वांटेली जावंक तुमकां हांव आपोवणें दिता. स्टॉलाक भेट दिवन हांगासर आमचे लागीं स्टॉल आसा. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्ल्यो आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू आसात. थंयसर बेंजार केल्ल्यो रेलिको आसात, कोंतां आसात, बेंतुण्यो आसात, इमाजी आसात इत्यादी सगळे आसा. ते तुमी घेवन वापरूंक आत्मीक झुजा विरो झुजोवंक आनी जै जोडूंक ह्यो वस्तू वापरतात. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सैताना विरोध आमकां आत्मीक झुजात आसा आनी हे झुजांत जै जोडूंक ह्यो भक्तीक वस्तू आमकां आदार दितात. बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक इत्यादी
आसात ते तुमी घेवन ताचो फायदो जोडचो. दैवी वखदां गांठी दुखी गॅस्ट्रीक पिडेक आनी तशेंच भुरग्यां पिडेक आनी भलायकी संबंदी वखदां आनी तेलां ऑफिसान मेळटात ती घेवन ताचो फायदो जोडा. बरीं वखदां तीं आनी खंडीत तुमकां ती आशिर्वादीत केल्लीं वखदां तुमकां भलायकी दिवंक शकतलीं. तुमची मिसां तुमी ऑफिसान दियात थंयसर घेतात. थंयसर तुमची ते सवाय तुमी दिवयेत नंतर फाटीं आसलेल्या बॉक्सांत तुमी घालयेत. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्या सूक्त मार्गदर्शन संगी मागण्याची मांडावळ आमी हांगासर करता. तुमचे खातीर विशेश करून मागता आनी खंडीत असो फायदो तुमकां मेळटलो. मंगळाराचे मात्रेनी हप्त्यामध्ये तुमी केदाळा येवयेत. येताना फोन करणे या तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा ते तुमी घेवचें आनी फोन करून हांगासर येवन आमकां मेळचें. पुणशेत्याच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी जाणात फाटल्या 2 वर्सांत हांव पुणतळ समाक सारकें उक्तें जावंक ना. एक मीस आमी मात्र करून आसा आनी अशें आयताराचें लॉकडावन आनी शनवाराचें विकेंड कर्फ्यू अशें म्हणून बारीक आसतानी आमी हांगासर आसा. ह्या संदर्भात तुमी फुलाची पाकळी दिल्यार हांगासर आमकां ह्या पुणतळाचें निर्वाण करूंक साध्य जाता. कांय तरी मोगान फुलाची पाकळी दिवन आदार दिवंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. म्हाका भावनो भयणीनो तुमी जाणात कोरोना तिसरें ल्हार येवचें आसा म्हणून जायत्या जाणट्यांनी आमकां सांगलां. ह्या दिशेन सरकार थोडी नियमां करून आसात. दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत शनवार आयतारा मीस ना आनी उडपी जिल्ल्यांत आसा मिसां आसात. अशें आसतना आमची जागृताय सांबाळूंक हांव तुमकां उलो दितां. भलायकी सांबाळचे दिशेन मास्क तुमी घालले या. सॅनिटायज तें दवरलां वापरन भितर या. पयस बसा. तशेंच ह्या देवतंपला भितर येताना तुमी पांयांचें वणोंक भायर दवरून न्हयचें. कित्याक म्हणजे पुणतळ पवित्र हांगासर कोणी पांयांक वणोंक घालनात. देखून तुमी जर तर कोणी घालतात जाल्यार तेका तुमी भायर दवरा. खाली पांयान तुमी भितर या. म्हाका कांय भोगता कांय थोड्यांनी वणोंक घाल्लें बरी म्हाका भोगता मिसा वेळार गुर्तू ना. तुमी घालत जाल्यार तुमी भायर दवरून या. भितर वणोंक घालच्यो न्ही. कोरोनाच्या वेळार मात्र न्ही हर एका वेळार ह्या पुणतळा इगर्जे भितर वणोंक घालूंक नजो घालूंक आमी घालना. याजक तुमी घाल नजो पवित्रपण सांबाळीचे. कित्याक जळत्या बोल्या लागीं मोयजेक सर्वेस्परान म्हणलें तूं रावलाय ती सुवात पवित्र. तुज्या पांयांचें वणो भायर दवर फाटीं दवर पयस दवर. तूं रावलाय ती सुवात पवित्र. कित्याक म्हळ्यार वणो फाटीं भायर दवरच्यांत आमकां कांय आमचें पवित्रपण येता म्हण न्ही. पूण तें एक रेस्पेक्ट तें एक कलतेपण आमचें कलतेपण तें एक रेस्पेक्ट आमी दिवचें देवाक. देखून हे मतीन दवरूंक जाय. आनी कलतेपणान कोण मिसाचें बलिदान भेटयता खंडीत जोडून घेता बेसांवां. देखून हे मतीन दवरचें आनी सहकार दिवंक तुमकां उलो दिता. हे मतीन दवरून तुमी सहकार दिया. तुमचे खातीर निरंतर आमी मागता. कळनासतना आमी मागता आनी की मागतले हांव आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां आमी नोवेनाक आयती सावया आनी नोवेनाचें गीत आमी गावया. पात्रोन सांसुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रोन सांसुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रोन सांसुता देवा आमची पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघें जुत्तात देव सरकारा सांज जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमच्या पासत विनंती करता. सांज उतात देव आनी सांत भक्त प्रत्येक सनमोरी आमची सर्गींची माय आमच्या मसतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया. सोमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्या सोड भाव. तुका आमी हे आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धरून जुतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगतीचो आमी उडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात हिंदवे दाखोवच्या परबीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमच्या मागणी आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरवी देव निरंतर उगलाप लाभता. क्रिसमेस मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भगवंत उदेशीं तूं आतां गुरोस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता.
तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवी आमचे ते देवासो आणि पेल्यासो करो मोग वाडय. आता आम्ही बघून उजुतात देवाच्या विनवणेन तुझे मारी पादुकोरचे गोरसो आणि अत्रेगे तुझ्या दैवी कुशेप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आम्ही बरवसता. ए जेजूच्या पवित्र आणि उदार काळजा सर आमची पाथेनी आम्ही तुझे ते दवरता. तुका जावं महिमा मान आणि उगडाप सदा सर्वदा आमेन. सांजू देवा लागी मागणे या संसारी जेजूचो सैरो आणि तू जावन असलेल्या बघेव सुतात देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदर असो मोवाळ मुक्तून जाणा जल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आणि मनुष्या कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणात वारी सर्ग आपणायलोय आणि अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्ताक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीसकरचो अडचणी निर्सापण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या तूं खेरीत सरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसोन ही म्हजी गरजण तुज्या पुनशेता पत्नीने आयला. इकडे बसया मगळ भावना भयणीनो तुमी जायतीं जाणां हांगासर ते संवाद घालतात. वॉट्सॅपार ते संवाद धाडतात, मेलार ते संवाद धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर मागता. जायत्यांक बरेंपण लाभता देखून तुमी ते संवाद घालतात. खंडीत आमी निरंतरी तुमच्या पासून मागता. तुमचे ते संवाद आसा जाल्यार हांगासर तुमी धाडून दिया घाला. आनी हांगासर आसात तेगा जाणांची दिश्ट फावो जावंक, तेगा जाण दोळ्यांची दिश्ट फावो जावंक, तेगा जाण तकली पडापड गूण जावंक, एकल्याची दोळ्यांची कोरोस दोळे तांबडे जावचे आनी ती संपूर्ण रितीन ते दोळ्यांची एलर्जी गूण जावंक, एकल्याच्या गुमटेची शिरेची दुखू, तकलेची दुखू, तशेंच तकली पडापड संपूर्ण रितीन गूण जावंक, दोगा जाणांची तकली पडापड विशेष रितीन आसा मायग्रेन ती गूण जावंक, दोगा जाणांच्या हातापांयाच्या गांठी दुखी गूण जावंक, एकल्यांच्या कुडींत अस्कत काय आसा ती अस्कत काही पाटी येवंक, 6 जाणांक भुरग्याचे देणे फावो जावंक, 8 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 5 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावंक, 26 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक, एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जावंक, एकल्याच्या पयना वेळार राखूंक आनी बऱ्या तरान तांचे पयन जावंक, 8 जाणांक घरांत शांती समाधान रास करूंक, एकल्यांत गल्फांत काम आसले त्या कामाच्या सुवातेर आसले समस्ये पयस सरोवंक, कामांत भद्रते मेळोवंक, एकल्यांक वेरकोस वेनीस गूण जावंक, 4 जाणांक घरांत बरें उलोवणें आसूंक, एका घरांत शांती समाधान भावां मदें राजी संधान आसा जावंक आनी मोगान जिवंक, 4 जाणांक घरांत बरें उलोवणें आसूंक, 3 जाणांक रीण फारीक करूंक आदार आनी कृपा मेळोवंक, एकल्या माठ मंत्रां पितीसपणांतल्यान पयस रावंक, 23 जाणांक बरें काम फावो जावंक, 8 जाणांक परगांवायची विसा फावो जावंक, 6 जाणांक आमोल्या पिणेतां सुटका मेळोवंक कृपा मेळोवंक, 6 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत आनी उडासाची सकत मेळोवंक, 2 जाणांक OET एग्जाम क्लियर जावंक, 4 जाणांक एलर्जी पिडा गूण जावंक, 2 जाणांची किडनीची पिडा, 4 जाणांक काळजाची पिडा, 2 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 2 जाणां धाकटुल्या बाळच्या आवयक आनी बाळंतेर आवयक आनी थोड्या हप्त्याच्या भुरग्याक ब्लड कॅन्सर आसा आवयक आनी भुरग्या दोगांक लुकेमिया ते संपूर्ण रितीन गूण जावंक हांव विनंती केल्या. तशेंच 4 जाणांची एलर्जी पिडा गूण जावंक, 3 जाणांचे बें पयस जावंक आनी वावरतां ती रावंक, 10व्या क्लासीच्या भुरग्याक ब्लड कॅन्सर आसा ती गूण जावंक, 2 जाणांच्या स्त्रियांक ब्रेस्ट कॅन्सर आसा ती गूण जावंक, 3 जाणांचे बें पयस जावंक आनी वावरतांत ती रावंक, 2 जाणां घोव बायले मदें एकामेकां समजून जिवंक, एकल्याक भुरग्यान सारकें सुडाळ उलोवंक, 13 जाणांक कोवीड पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आयला त्या कोवीड पिडेंतलें गूण जावंक, 3 जाणां जाग्याचे समस्या पयस जावंक, 2 जाणांनी थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आनी 40 आनी 4 जाणांक प्रती रितीन प्रत्येक ते संवत्सव मागोवंक विनंती केल्या. तांचे सांगात आमची ते सांग गुंतया आनी आमची इरादी गुंतया आनी ह्या संदर्भात उडास करया आमी प्रती रितीन अफगानिस्तान राष्ट्रा पासून
थंयसर तालिबानाची रूल आयल्या लोक संकश्टाक वळख जाला अफगानिस्तान लोक पयस देंवोवंक आशा येता तुमी जाणात एअरपोर्टा भितर लोक लिगोवन एअरपोर्टाच्या विमानांत बासार रेगले बरी लोक रिगला विमानाच्या वयर बसला म्हळ्यार अकला आसा आपूण विमान उबल्यार सगळे पडटात ती पूण जाल्यार थोडी टायरांक धरून मुकळोवन गेल्यान विमानाच्या टायरांक धरून आनी वयतान सगळं पडून गेल्यांत हे खरें बे आकांत कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात तालिबानाची रूल भिरंकूळ रूल ते स्त्रियांक आनी भुरग्यांक अकत ना कातन मारतात रेप करतात बलात्कार करतात जिवंकूच ना स्त्रियांनी आनी भुरग्यांनी कामाक वचोंक ना इस्काला वचोंक ना कांय ना गुलामपणाचें जिवीत तें जाणात देखून थंयसर लोक कश्टून आसा एका रितीचे बंद पासंद आसा सरकार थंयसर पडला तालिबानाच्या अधीन जाला थंयचो अध्यक्ष दवला असली परिस्थिती आसा पयशे आसले ग्रेस्त मनीस ते दुसऱ्या गांवाक पळोवन दवल्यात बापाचो लोक कश्टून आतां ह्या संदर्भार तांचे पासून मागची गरज आसा ह्या तालिबानाची काळजां मनां देव उक्ती करून दी कश्ट दिल्या बापाच्या लोकांक तांणी कश्ट नातले बरी तांच्या आंगांक कुडीचे विश्वे खातीर नातले बरी सुरेश देव तांकां एक बरें मन दिवन दी म्हूण मागे आनी खंडीत ही परिस्थिती खंयच्या मनशाक येवची नाका देखून देखून तांच्या अफगानिस्तानाक प्रति रितीन सुम्याच्या पांयां समर्पण दिवया कोणी मणी मध्य प्रवेश जावन मदें येवन थंयसर शांती समाधान आसचें एक उलोवणें थंयसर आसा जावंक समाधानाचें वातावरण मारामार नाका खून नाका रगत नाका झगडे नाका पूण शांती समाधानान थंयसर एक राज्य स्थापन जायशें विशेश करून आमी मागया आनी खंडीत आमचें मागणें देव आयकता आनी खंडीत आमी मागोवंक जाय सगळीं राती मतीन दवरून आमी दिमी घालया हातो बारया सर्गींच्या बापाक आमची मागणी उबारया सर्गींच्या भोवमुखार बापा कलते काळ सान ओडा बावर्तान तुजे मुखार उबारलेली आमची मागणी देन स्वीकार कर सांजुताच्या पांयांतळ आमी हांगासर आसा सांजुताच्या मजतीन ही मागणी तुका आमी उबारता सोम्या संवसाराचे कश्ट वळवळे आकांत पिडा शिडा विविधतेचे समस्ये ते सवा तुका समर्पण दिता तूं ती स्वीकार कर आमची दया दाखय दयाळ दिश्ट घाल उदारपणान आमकां आशिर्वादीत कर सोम्या तुज्या बेसवांनी आमकां बर सोम्या मागलेल्या फोव कर तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन होगळाप हालेलुया 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 उलो मारा सोम्या बवरता उलो मारा हालेलुया हालेलुया बवरता उलो मारा आकला सजी फोम मारा तुमच्या बोबेसो ताळो सुरेश परा ऐकून दी सुरेश परा देवा या बवरत्याची मागणी या भक्तिकाची मागणी दे मानून घे तुझे उदंड दयन तुझे उदंड खाकून दिना बस बेस्ता बेसवारी बर मागलेले फोव कर सोम्या तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन होगळाप हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मुंदरशिया म्हज्या मतीर काळो काढ म्हजो भावार्थ दंडोन पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या बसतले बदवेन पयस धांवडाय हे वर्त सुद्धा म्हज्या कळसाचे गुणान धांवन तूं गोल मारता आसा सडलेल्या बरोस तुजे कितें ताणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे कांटे कोटे म्हज्या कळसाची गोडसां हांव तुका आपयता तुजे मोवाळ बाई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासन वर वडापतीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका सोन दी अशें आमच्या सुमयेचे तुजें महिमे वता नांव तुझे मजतीन अधिक अधिक परगटलेलें सांग आमेन बघे हांव सुद्दां देवाक उलय कश्ट अडचणी निराशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बळ अधिक शरती जावन आसच्या बघे हांव सुद्दां देवा आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर आमच्या बापसे बाबिस्प साहेबांनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपानी मजतीन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभार्थ सुमेस म्हूण शांपवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यान धाडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गवळ्यान सुमेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर बघेवन कुटुंबान जियेल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर सुरिल्ल्या सुमेस भोवत्या आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासनीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती आमी कर सुमेस आनी जेजूच्या बळा आदी कृपे वरी देवसराच्या तळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडीच्या अकरा ओडण्याचेर सयत वरच्या की आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूत आनी रक्त साक्षा बघे वचूतात देवा तुवें जेजूचो मोग जाय तें वांटलाय तो समोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी कश्ट अडकळी मध्ये निराशेन आनी बेजारान तुजी कुमोग आमकां सदांच मेळोवं दी अशें ह्या जिणयेच्या पयणा शबित्यान सोम करून सारकें देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधन करूंक आमी भोवशें करी क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमेन मगळ भाव भयणीनो
सांजूद आमरी फलबलेले बरेपण जायत्या फोव जाला ह्या संदर्भात त्या गांजांना बरी भलायकी फोव केल्ल्याक अर्गां दितात आमच्या हात आद्याचे दवरून बरेपण लाभलेल्या पासून देवाक आमी दिन वासोया 6 जाणां कोवीड पिडा गुण जाल्ल्यांक 3 जाणां बरी सैरीक फावो जाल्ल्यांक 2 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्यांक 2 जाणां बाळंटेर बळो जाल्ल्यान एकल्याक इंटरव्यूंत सिलेक्ट जावन बरें काम फावो जाल्ल्याक त्या परगांवांची विजा फावो जाल्ल्याक 6 जाणां बरें काम फावो जाल्ल्यांक 2 कुटुंबां शांती समाधान रास जाल्ल्याक एकल्याक कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्याक आनी 12 जाणांक मागून उपकार फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात तांचे सांगत आमची अर्गां गोंतया सर्गेच्या बापाक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक पवित्रात्म्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका मोगलाप तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त ते नव्यान आमकां जिणीत करून जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बापा बगेन तत्ते मरिपात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेन तत्ते मरिपात आमी तुका अर्गां बापा ह्या दिता नव्यानाच्या कुटुंबा बगेन देवाच्या मजती वेदोळस केले आनी मुखार करूंक खुशी वेले उपकार हांव आसोत बापा बगेन तत्ते मरिपात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुवें तुजे ते पती दिल्यांक सुख नासतना गुमो केले आनी कसणारी राशन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तत्ते मरिपात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकाता सुटका दिल्या तुमो वेळी मती उजवाड दिल्या आनी कधी तुकीन आमकां बसवण दिल्या की बापा बगेन तत्ते मरिपात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुज्या क्लेस्ती निपुता जेजूचे नांव तुवें देव सरार्थ तरेल्यान बिजूट काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठायन भरलेल्या की बापा बगेन तत्ते मरिपात आमी तुका अर्गां दिता ह्या पुंतळ सांजुताच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्ते मरिपात आमी तुका अर्गां ह्या दिता बागेवन साग्यार सांजुता आमकां अंतर जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्ते मरिपात आमी तुका अर्गां दिता सांजुताच्या मजतीन ह्या पुंतळा सभार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्ते मरिपात आमी तुका अर्गां सांजुता दिता मुखार आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्ते मरिपात आमी तुका अर्गां दिता मिसर सांगाता मेळोवन सुमेर शिकलेल्या मागणी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमची जावं तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मगळ भाव भयणी आमच्या पिडेस भोंवडा बसो देवा लागीं आमी विस्वासून मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतल्यान अनुवारांतली निवारी आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्पर आपणे जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कस तळू करे आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्पर आपणे सजी सेवा करच्या समर्पित जाल्यार धाकटे नर सांगले सेवा काम पाव आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्पर सकळ पिडेस्तां ताळणे आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा तुझ्या मरेरे वच्या पिडेस्तां जिविताची बरती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्गीच्या बाबा आयच्या दिसा आमी आयकली आमच्या भाव भयणीची सर त्या समाजारी कर सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करे आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर समाजारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया मगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कुस्तूच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फोव करता ताचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना दयाळ येसुमिया बापा फोव तेची न्ही संगाती मेळना नासतना कस्तूच्या सर आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती मेळोवन बरे कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया अफगाणिस्तान कश्टोच्या सर्व लोकांची बिरमत पाव तांचे कश्ट हळू कर शांती समाधानाचे राज्य थंयसर स्थापन जायशें कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना बरी येसुमिया पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका गुडीचे माय नमार आमच्या जिवा अमृत आनी पुरुषा तुका आमी उलो मारता आमी पदशिवेची बाळकां ह्या दुगाच्या गुणांत आसता आजकाल उसकाल सुन आमी तुका रुदान करता तर तुमचे सगळे ते तुजे एका गोदळ आमचेर परती आनी हे पदेशा उपरांत तुजे कुसरे सुदी जेजूक आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अवकारी मरिये पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सुवाळा आसकड्या कसले तेल्या भाव भयणी सुवाळा आसकड्या पवित्र तीन दादीची मजत आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदना देवा बापा
कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता, कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो विकसलोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें कशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा, कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया. बोधयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी आणि मतीच्या वावडीच्या कुडीच्या पिढीने कष्टोंच्या तुझ्या साखर आणि साखरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसिल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवचो बरीत कर. अशें पातकां नितळ जावन पिढी शिड्यांतले गुण जावन वेगीस तांणी भलायकी जोडून फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्याचे नावी आमचो आदार. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. बोधयाळ सोम्या बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेन लातली दयाळ आमी मागताव. पिढी शिडेन कश्टून ज्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बडवेशान समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजून मना भेद पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरय सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी. तूं दयाळ सुमेस्तान तांच्या संगाता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र बेस्तान तुका अर्गां दिवन दीत. जोची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वस्पर्धी बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फाको. तो तुमकां माई पासांनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजवाक माई पासान बसला, वैभवान तो बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसासरा पर्यंत आमची संगता आसा. तो तुमचे सवे रावोन तुमचे संरक्षण करो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या पोटल्यान तो रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे ती आसचे सर वायट भस्मन वडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशन परजळीत करो. आमेन. आनी सर पुदेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. सकलव सृष्टिसिरा देवा पितनिगे आराधने. रक्षेगे नरनारा देवसुतनिगे आराधने. नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने. प्रीति स्वरूपिगे भक्ति आराधने. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿ
हालेलुया 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 हला 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 हालेलुया हालेलुया शादला बला 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 तलैया ला 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 हालेलुया हला 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 येशुवे 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 आराधना येशुवे हालेलुया 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 परत हालेलुया हालेलुया सगळा खालसा सोमिया कमी अर्धन करिया हम सब थे यमुना पर सुको दरासा यमुना पर पातो राजुना सुलम सो सोमी सर्वंतर हम रक्षक हम संभाळणार हम सोमी आमच्या मध्ये असा ओळखा कुलतीन आमच्या दया दाखवता ओळखा कुलतीन आमच्या बेसवानी बनता तो देव आमच्या मध्ये असा हालेलुया हालेलुया सदाला बला 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 चंदक बलंत हालेलुया येस 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 सदाला बला बलंत लैया we adore you Lord we thank you we praise you Lord hallelujah 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 praise the Lord Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Argantu ka sumia Jesu. Argantu ka sumia Jesu. बरे कना तो बारी हम बड़े समिया कमी हमका बरे हात दिल्यात हमका राखला सांभाळला अफगाणिस्तान राहिली परिस्थिती हमका ताणे दिवू ना त्यापासून तर गरगा देवी आवी आमचो सुमी आमका राखता सांभाळता ताची स्तुती करया अर्गांतु का सुमिया जेजू अर्गांतु का सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू आराधंतु का सुमिया जेजू आराधंतु का सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 खुशी आम्ही मगळ भावना बहिणीनो इकडे वर्षो मी आपले आम्ही हांगासर कीर्तन 147 साम 147 कितें म्हणटा की म्हळ्यार हालेलुया म्हणटा कितें म्हळ्यार हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करा हालेलुया कितें हालेलुया कितें हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करा कितें आमच्या देवाक कीर्तनां गावची कितलें बरें म्हळ्यार सर्वेस्पराची स्तुती करचे कितले सोबीत सर्वेस्पराची स्तुती करा आमच्या देवाक कीर्तनां गावचें कितलें बरें ताची स्तुती करची कितले सोबीत प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार पपसल्लीं काळजां तो बरीं करता पपसल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांचे गायी तो बांदता देखून सर्वेस्परा मुखार आयिल्ले ते निराशे जायना संतुश्ट जातात देखून म्हज्या मुखाच्या भाव भयणीनो कीर्तनकार म्हणटा आमचो सोमी वर्तो आनी सर्पद्वेदार ताच्या जाणवायक मीत आनी मेरना सर्वेस्परू दुबळ्यांक सांबाळता नसत्यांक धरणीक शेवटीता देखून सर्वेस्पराक एक अर्गांगीत गया विण्यांचेर देवाक आमच्या देवाक गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून उबी रावया एक गीत आमी गावया गीत गावन स्तुती करूया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती आदुवारिया गाऊया गाऊया
गाऊया स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पत्क्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो पत्कांत ताणें मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक म्हाका तयार केलो पत्क्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो पत्क्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो पत्कांत म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पत्कांत म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती आता बारिया करून ताची निरंतर हालेलुया 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 बसया बसया मग भाऊ भणीनो इकडी बरोबर तर सुमिया पळया आमचो सुमी ह्या क्रिस्ताच्या आजारपणांत आमचे मदें खरंच साजा खंयसर दोग वा तेग म्हजे नवे जमतात हांव तुमच्या मदें आसा म्हण जिजून बसयला आनी तो सुमी आमच्या मदें आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हणजे मग अच्छा भाऊ भणीनो कीर्तन 50 सर्वेस्पोर देव खोट्या मनशाक कशें सांगता पळया खोट्या मनशाक पूण खोट्या मनशाक देव सांगता म्हज्यो आज्ञा कित्याक परत परत उसारताय मोडताय म्हजो करार कित्याक सदांच तुज्या वंटांचेर ना कित्याक कारण तूं शिस्तेची बेपर्वा करताय म्हजी उतरां तुज्या फाटल्यान उडयताय स्वराक देखाना फुडें तूं ताची इश्टाघात करताय व्यभिचारांचो सांगात धरताय वायट उलोवंक तुजें तोंड उगडताय तुजे जिबेर गोळोवंक दिताय तो गात तूं बसताय आनी तुज्या भावाची निंदा करताय तुजे सावयच्या पुताचेर बदलाम घालताय म्हळ्यार तुज्या भावाचेर तूं बदलाम घालताय हें तूं करताय आनी हांवें वगो रावंक जाय म्हणटाय हां हें पुराय करताय आनी हांवें वगो रावंक जाय म्हणटाय हांव कितें तुजे सारको म्हूण चिंताय कितें देव म्हणटा हांव कितें तुजे बरी म्हूण चिंताय कितें हांव तुजेर फिर्याद मांडटां तुजो गुन्यांव तुज्या मुखार हांव घालतां देवाची विसर पडलेल्यानो सत्राय घेया नंतर हांव तुमच्यो विधवळ्यो करतलो तेन्ना तुमकां निवारूंक कोणूच आसचो ना कोण म्हणटा कीर्तन म्हणटा कीर्तन हे कीर्तनकारान देव एका पातके मनशाक म्हणटा जो कोण अर्गास्तुतेचें बलिदान भेटयता पळया तो म्हाका मान दिता प्रामाणीक मनशाक देवाचें थाराण हांव दाखयतलो कोण पळय भक्तीपणान पातकाची दुखदार परिवर्तन जावन सोम्या संगी येता
ताका हांव सुडका दितलो, सोडवून दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हणजे मोगाच्या बाबडीन एक घडी आमचे दोळे दांपया, हात आमच्या अर्द्याचेर दवरया, आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरया. आमचे विदळ जावचे नाकात, आमचेर केस्त येवची नाका. सुम्या आमी केल्ल्या पातकाची माफी मागता, आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरता. म्हज्या पथकाचेर, म्हज्या कुटुंबाच्या संदेच्या पथकाचेर, म्हज्या मोगाच्या मनशांनी केल्ल्या पथकांचेर रागार जायनाका. म्हाका दयाळ आसा, बक्षी सोम्या, बक्षी. पातकाची वाट धरताना सोम्या पयसरताना जिजू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता. पातकाची वाट धरताना सोम्यातान पयसरताना जिजू म्हाका आपयता ह्या वखदां, जिजू म्हाका आपयता आनी म्हाका उलो दिवन तो म्हणटा मोगाचो उलो दिता. तो म्हणटा पातकीची न्ही बदला, पातकीची न्ही बदला. बरी खबर सतमाना बाबा भयणी, बरी खबर सतमाना. सर्गीचे राज्य लागी पावला, तुझ्या हाती हाती आसा. सर्गी राज लागी पावला, सगळो दीस उदेला, त्या दिसा वेग मात सगळोणी दीस उदेला. पातकीची न्ही बदला भावा भयणीनो, पातकीची न्ही बदला. बरी खबर सतमाना, बरी खबर सतमाना. सगळीचे राज्य लागी पावला, तुमच्या हातांत आसा. लागी पावला, सोडून दीस आज उजेला, सोडवोणी दीस उदेला. भावा भयणीनो, सोमी आमची पातकां बक्षिता. ह्या सोडा पतीने निगडीभर परत आमच्या सोम्याचेर दिश्ट लाया. ही दिश्ट भावार्थाची जावंक जाय, ही दिश्ट पातयेची जावंक जाय, विश्वासीपणाची दिश्ट ही प्रद्वारी स्त्रीन जेजूचेर कसयलेली दिश्ट जावंक जाय. ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयलो, सोम्यान ह्या ग्रेस्त तरणाट्याचेर बिरमोची ती दिश्ट घाली. पळय, पूण ह्या तरणाट्यान मात्र जेजूचेर दिश्ट घालूंक ना. ताची दिश्ट ताच्या आस्तबदकार आसली, देखून तो निराशी जावन फाटीं गेलो, आसून फाटीं वचूंक ना. प्रद्वारी स्त्रियेन तिची दिश्ट जेजूचेर कसयली आनी ती संतुश्ट जावन बाच्या विजोवन फाटीं गेली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, असलीच दिश्ट आमी सोम्याचेर कसोवया. सोम्याचें रगत आमचेर शेणें म्हूण मागया. एक घडी भर तुमच्या हात अशें धरा, जेजूच्या रगताची कृपा ससाई मागा. अशें धरा मुखार, दोळे धांपा. मोगळ सोम्या म्हणा, मोगळा सोम्या, मोगळ सोम्या, मोगळा सोम्या. आमच्या सुडवंदरा, आमच्या सुडवंदरा, आमच्या रक्षका, आमच्या रक्षका, आमचेर आमचे दया दाखय, दया दाखय. आमी तुका अर्गां दितां, आमी तुका अर्गां दितां, तुका वंदितां, तुका वंदितां, तुका वंदितां, तुजो मोग करतां, मोग करतां, तुका अर्गां दितां, तुका अर्गां दितां, तुजी स्तुती करतां, स्तुती करतां, तुका आराधन करतां, आराधन करतां. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तुजें पवित्र रगत, तुजें पवित्र रगत, जें तुवें तुवें कुर्सार शेणयल्लें, कुर्सार केलेलें, तेंच रगत रगत म्हज्या आतारचेर सरय. म्हज्या हातांक सरे, हे रगत तें रगत म्हज्या कुडीचेर सरय. म्हज्या कुडीचेर सरे. हे रगत रगत म्हाका सुटका दिवं दी. म्हाका सुटका हे दिवं. रगत हे रगत म्हाका बाचावी दिवं दी. म्हाका बाचावी दिवं दी. हे रगत हे रगत म्हजी सगळी पिडा शिडा म्हजी सगळी पिडा शिडा दूर करून दी. दूर करून दी. हे रगत हे रगत म्हाका सर वायट सक्त्यांतले म्हाका सर वायट सुटका दिवं दी. सुटका दिवं दी. माठ मंत्रा, माठ मंत्रा माठ मंत्रा मागता.
पितीसपणा आचेतावन म्हाका सुटका मेळोवन दी म्हाका सुटका मेळोवन दी तुजे रगत म्हज्या शेणाई म्हज्या शेणाई तुजे रगत म्हज्या कुडीचेर सारय म्हाका पवित्र कर म्हाका अभिषिक्त कर म्हाका गुण कर जेजू गुण कर जेजू आमच्या हात आमच्या तळव्याचेर दवरया हे रगत भवतान आमच्या कुडीचेर वळोवन दी म्हूण मागया तुजे रगत सोमिया तुझे रगत तुझे रगत सोमिया म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत सोमिया आत्म्यातान भागयता सोमिया तुझे रगत सोमिया पाताक दोन ते निर्मळ म्हाका करता निर्मळ म्हाका करता अमोलीक ते रगत सोमिया अमोलीक ते रगत सोमिया मुझे साराय सोमिया मुझे साराय पवित्र तुझे रगत पवित्र रगत सोमिया मुझे शेणाय सोमिया मुझे शेणाय अमोलीक ते रगत अमोलीक ते रगत सोमिया मुझे साराय आणि म्हाका गुण कर सोमिया मुझे साराय पवित्र तुझे रगत सोमिया तुझे रगत सोमिया मुझे शेणाय म्हाका पवित्र कर सोमिया मुझे शेणाय तुझे रगत दुस्मानाता सुटका दिता तुझे रगत सोमिया तुझे रगत सोमिया नव्या जीवन भरता तुझे रगत तुझे रगत जिने झुजान जैतला बैता झुजान जैतला रक्षण सदा मोजे रक्षण सदा करता अमोलीक त्या रगतान अमोलीक त्या रगतान तेलाई म्हाका सोमिया पवित्र त्या तुझ्या रगतान पवित्र त्या रगतान नितळ कर सोमिया नितळ कर मोदनिया अमोलीक त्या रगतान अमोलीक त्या रगतान तेलाई सोमिया तेलाई म्हाका सोमिया पवित्र त्या तुझ्या रगतान पवित्र त्या रगतान नितळ तू कर सोमिया नितळ तू कर सोमिया हालेलुया 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 हात उभारूया हालेलुया हालेलुया उला मारा सोमिया सोमिया आमच्या मध्ये असा या वक्ता सोमिया या सगळे भक्तिकाचे तुझे पवित्र रगत सोडून तू नितळ कर सोमिया हालेलुया 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 उला मारा सोमिया निरंतर उला मारा सोमिया आमच्या मध्ये असा या वक्ता सोमिया जेजू या सगळे भक्तिकाचे जो भरपूर आशीर्वाद कर तुझी गुणगती देवी सगळ्याच्या शिराशी निवळे तुझे पवित्र रगत सोडून तू नितळ कर सोमिया तुझ्या नावांत का बरी कर तुझ्या नावांत का गुण कर तुझ्या नावांत का सुटका दे तुझ्या नावांत का सोडवण दे तुझ्या नावांत का आशीर्वाद दे बर देवाने या पवित्रात्मा अभिषेक कर तुझ्या सोमिया सोमिया सगळ्या तुझी गुणगती देवी सगळ्याच्या शिराशी निवळे आपण जे आपण गुण कर सब वाईट सगळ्यातले खोट्या सगळ्यातले देवसराच्या नाट्य तळल्यातले पाठमोठ्यातले विधिस प्रार्थना करीवार कृपादी तुझी सगळती सुटकादी सोडवती सोमिया समाधान संतोष लाभे हालेलुया 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 आपण गुण कर टच them you heal them Lord hallelujah 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 amen hallelujah hallelujah Jesus सोम्या आमच्या देवा गुण कर आमका सुटका लाभू गुण कर जेजू गुण कर
చేషణ సూడ్కాలాము సోడువోంది జేసు సోమ్యా హల్లెలూయా 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 ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా Ergantu kasumia Jesu. Ergantu kasumia Jesu. Ergantu kasumia Jesu. जे आता तक लेचे दवर या पवित्र आत्म्याची मसत मागया पवित्र आत्म्या देवाने हे पवित्र आत्म्या आमचे देवाने आमकां अभिषेक कर आमकां आसक्तेन भर तुज्या कृपेच्या बेसवानी भर तुज्या फळांनी नेटय तुज्या देण्यानी आमकां भर हे संवसारी जिविताचें सुसोंक आमकां आदार लाभय कृपा लाभय कलते काय दुबळ्या मनान कलते मनान सद्या बळा जिवितांत सर्गेचे राज जोडू म्हाका सकत दी म्हाका शिकय म्हजे संगी समको पवित्र आत्म्या तुजी कृपावत तुजे बेसावत सर्गेच्या रासांत बापा सवे पुता सवे आनी तुजे सवे चिवंक म्हाका कृपा फोव कर म्हूण मागया हे वखदां पवित्र उदकाचो शेवट तुमचेर पडटलो पवित्र आत्म्याची मसत मागया आनी पवित्र आत्म्याची गीत आमी गावया ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या भर तुज्या मना पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्र आत्म्या भर तुज्या मना तुजो सांगार हांव आशेता तुजे सशी हांव येता तुजी पवित्र मागता भितोलोय म्हणपाक येता तुजो सांगार हांव आशेता तुजे सशीन हांव येता तुजी पवित्र मागता भितोलोय म्हणपाक येता ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्र आत्म्या भर तुज्या बळान आता बारया पवित्र आत्म्याची मजत निरंतर मागया हालेलुया 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 ये पवित्र आत्मा देवाने आणि सगळे भक्तांचे देवाने म्हाका अभिषेक आमचे देवाने आमच्या मुखल्यावर आमकां वाट दाखय आमच्या पाटल्यावर आमचे संरक्षण कर आमच्या बंगल्यावर आमकां संगात दी आमच्या वयरावर निरंतर आशीर्वाद लाभय पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesus. Oglab Jesu. Oglab Jesus. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ogal पावडीनो सोम्या सोहजर पण सोम्याची दादोस काय तृप्ती आम्ही बघली जाल्यार संतोषान सोम्याक दिन वासून दोन थाळयो भेटूया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सोम्या सो आशीर्वाद घेऊन गावया गीत ये देवडा सक्रामेंता. ये देवडा सक्रामेंता सास्ताना
जशे बाबा तशेच होता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सजला सजला एकाच ताळ्यात हर्षिता तुका दोघांच्या स्मिरिता समसामी नामता प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कस्तांचो उगडास तूं आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो वळ सदांच आमचे देव बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या जिविताच्या पयणात सदेपणान बळेपणान कलतेकायन उदार मनान पेल्यांच्या गरजा पळोवन एकामेका आदार सुद्दां जिवन सर्गींच्या त्या ग्रेस्तकायन वांटेली सावंक आमकां फोव कर जो जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. रव्या मग बाबणीन भोभक्तीपणान मिसान नवे नांतांनी सक्रामेंताच्या आराधना वाटिले जाल्यार तुमकां सुमेस्तांक अभिनंदन पळयता देव बरें करूं म्हणटा देवाच्या आशिर्वादा मागता तशेंच हे मिसाचें बलिदान सांजेर 6 वरार दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलार परत टेलिकास्ट जातलें ह्या संदर्भात दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या हांव देव बरें करूं म्हणटा हो पुर्वेचें संगीत गेल्ल्या भाव क्लिफी तुजोय हांव उपकार भोवता तुका देवाचें बेसांव आनी सुमेस्तांक तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं सदांच आमी तुमचे बसून मागता तुमी आमचे बसून मागा विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावचें. सोम्याक एक नवे गीत गावया सगळी पृथ्वी गावली सोम्या सोम्याक एक नवे गीत गावया सगळी पृथ्वी गावली सोम्या सोम्याक एक नवे गीत गावया सगळी पृथ्वी गावली सोम्या सोम्याक एक नवे गीत गावया सगळी पृथ्वी गावली सोम्या कित्याक देव आमचो रचना समजो गंगे पकडून देव आमचो वर्तो सरोय माहोगडीक पावो सोम्याक एक नवे गीत गावया सगळी पृथ्वी गावली सोम्या सोम्याक एक नवे गीत गावया सगळी पृथ्वी गावली सोम्या मुखार पुत्रा सोमे ओंकार मरी आशीर्वादी आमकां भगीन कुर्साचे करवी आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.